आमदार तुमच्या समोर आसा। प्रत्येक गांवांनी ज्या ज्या जाग्याचेर अत्याचार जाल्यात थंय थंय तुमकां तो दिसला। आयज एक विचार करपाची गरज आसा। आमी 40 आमदार ह्या गोंयांत दिल्ले आसा। गोंयकारपणाची काळजान एकट्याच्या तेतूनय आसा, पार्टी खंयची आसो, पूण जे टायमार गोंयकारांचेर हल्ले जाल्या, गोंयकारांच्या जमनीचेर हल्ले जाल्या तेन्ना एकूच गोंयकार म्हणून विरेचोच फुडें येवपाक जाय। हांव विचारता जे बीजेपी सरकारांनी आसा त्यांच्या मनानूय ह्या गोंयच्या बद्दल काळजी ना काय कितें? आमकां गोंयकारांक एक विचार करपाची गरज आसा। आतां आमी जर फुडले गोंय आमी राखतले जाल्यार विरेचा असले, काळीज असलेले, गोंयकारपण असलेले आमदार जे आमी सांगतले गोंयकारांक जाय तसले आमदार आमी निवडून दिवचे पडटले। जो आयज आमदार आमकां गोंयांत सगळे कडेन पावता तसले आमदार जाय पडटले। आयज प्रत्येक जाग्याचेर जे घाले घातल्या हेजेर हेच आमदार आयज जो आमदार तुम्ही निवडून दिला तेणे ह्या आयआयटी हाडूंक ना, तेणे तुमकां ग्रांटेड दिल्लेले आसा। कितेंय जरी जालें, आपले कितलेय जरी कर्ज केले, आपूण निवडून येतलोच। जेन्ना मनीस ग्रांटेड धरता आमकां तेन्ना तो कोणाक दिना, तेन्ना अशें घाले आमच्या गांवाचेर पडत रावतले। आमदार हो आमच्या चॉयसाचो आसचो पडटलो, विरेचा असलो आसचो पडटलो। हेच्या फुडें प्रत्येक गोंयकाराक एक शिटकावणी दिता, पीपल्स चॉयस, गोंयकाराचो चॉयस। ते आमी पार्टी पळोवची न्हू, आमच्या खातीर लढतलो असलो आमदार आमी गोंया खातीर दिवचे। जर हिंदू रस्त्यार आयला कित्याक तर जेवण मागिना, खाण मागिना, आमचे हिंदूंचे देव सांबाळपाक आमी भायर सरिल्ले आसा। आज आमच्या बरोबर आमदार बाब उलयला, तो थंय वचून येता, बरी गजाल आसा। पण बाकीच्या आमदारांक मात आमी वचून पळयना। कित्याक पळयना? विरेश हो एकटोच आमदार आसा गोंयांत, बाकीचे आमदार गेले। दुसरी गजाल, कारापूर सरवण गांवच्या लोकांक न्याय दिया। आज फार्मागुडी कटमगाळ दादाच्या पांयाकडे आयिल्ले आसा आनी लक्षांत दवरा, थंय तांगेली झगडी जी आसा ती गांव, देव आनी देवस्की सांबाळच्या खातीर। कटमगाळ दादा की आयज सगळ्यात पयलीं हांव विरेशाचें देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक म्हाका राजकारण कळना, हांवें ह्या भुरग्याक ईच एंड एवरी आंदोलनांत पळयलां आनी ज्या जाग्याचेर गोंयांत आंदोलनां जाल्यात थंय तो उबो रावलो आनी चडशीं आंदोलनां जिखपाच्या वाटेचेर तो आसा। कित्याक खुबशीं आंदोलनां जिखलाय तो। आमी एका उपोशणाक सुद्दां बसताना पळयलां। हांव एका देव बरें करूं म्हणटा हे कटमगाळ दादा कडेन की तूं आयज एक आमदार जावन एक एक्टिव्हिस्ट कसो वागता म्हणून। बाकीच्या लोकां मदीं आमकां हें दिसना। जे 8 जाण उदरगत करपाक गेलेले न्हू, तेंच्यांनी कितें खाल्लें तें आमकां खबर ना, पूण तें आमकां दिसना कितें। सो आयज कारापूर गांवांत जे लोक आंदोलनांत बसले सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा 85 दीस जायत येयले आतां। आयज तेंचे जे मागणी आसा ते सरकार आयकोंक सोदिना। कित्याक आयकोंक सोदिना तें आमकां खबर ना। दिल्लीवाल्यां कडल्यान घेवन खाल्लां आसतलें, हेंकां थंय प्लॉट मेळ्ळे आसतले आनी हेंच्या बोल्सान गेला आसतलें राजकारण्यांचे। आयज आमच्या मदें एक आमदार आहा, हांव पळयता तो निवडून हाडलेले तो आमच्या मध्ये आहा, हाटयेचेर उलयना। आयज गोंयकार म्हणून तो आमच्या मध्ये आहा, उरलेले खूंय आहात तुमी? आमी आंदोलन करताले, वळगो आंदोलन करताले, तेन्ना आमचे क्रिस्तांव आमदार येताले, आयज तुमी खूंय आहात? गोंयकारांक पावना जाल्यार कोणाक पावताले तुमी? तो मागता ह्या पावसाळ्याचेर ज्या सणांचेर पावून दवरला तेंचे तोकली मातशी आहा पळय ती बरी गिन्यानान दी, आनी जे पळय हे नश्ट करूंक वता ते मातशें बंद करूंक थंय आमी निवडून धाडले पाहिजे ना। आनी विरेश बाब तुका देव बरें करून म्हणटा, ह्या पावसांत आमचे आमदार म्हणून गोंयकार म्हणून आलो, देव बरें करून। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।